पेर्नेम बोम एसीन टाय ब्रेकरवर फुटबॉल सर्तीत राया स्पोर्टिंग क्लबाक 4-2 अशें हारायले। राया खेळा मळार जाल्ले 50वे कस्टोडियो मेमोरियल गांवा भितरले फुटबॉल सर्तीचे क्वार्टर फायनलीत पेर्नेम बोम एसीन प्रवेश केला। स्वीडन बार्बोजा 8व्या मिनटार राया एसीक सुरवेक आघाडी दिली। उपरांत डॅनी फर्नांडीस आनी एल्डन कोलासो आनी राया खातीर सोपो गोल करपाची संद चुकयली। पेर्नेम बोमान 38व्या मिनटार फहीज मोहम्मदाच्या माध्यमांतल्यान बरोबरी केली। उपरांतच्या टाय ब्रेकरात पेर्नेम बोमा खातीर दिनेश मोरजकार, प्रतीक धारगळकार आनी कुणाल विर्नोडकार हांनी गोल केलो। पेर्नेम बोमाचो गोलकीपर सोमा कोरगांवकाराक मॅन ऑफ द मॅच म्हूण जाहीर केलो। पळयात कांय रोमांचक डावपेच। GOA365 खातीर संदीप तुयेकार, मनीषा जाधव आनी शिवानी सांगेलकार।